नमस्कार, आम्ही मोले आसा ज्या जाग्यार आतां जंक्शनाचेर एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी ते एक्सिडेंट एक कर्नाटकाच्यान रेड कलर गाडी गोंयांत येताली। गोंयांत खंय तरी ताका एग्जाम आसलेली कसली तरी, म्हणून ते स्टुडंट ते गोंयांत येताले आनी दुसरी सायडीच्यान सांगोडच्यान गाडी जे हायवेचेर हांगा घेता आसतना दोगांकूय हांगा एक्सिडेंट जाल्लो। हो एक्सिडेंट जावपाक कारण म्हणजे थंय दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर आसलेले हेजे पयलीं, पूण ते स्पीड ब्रेकर काडल्या कारणान ती वयल्यान जी कर्नाटकाच्यान गाडी येता ती स्पिडीन येयली आनी ही जेन्ना गाडी भितर घेता तेन्ना ते दोनूय गाडी एकामेकाक घासले। पूण सद्याक हेंच्यांनी पोलीस तक्रार केली ना, दोगांच्या भितर कंप्रोमायज केल्ले आनी सोडलेले आसा अशें आयकूं येता। आनी जो पयलीं हांगा स्पीड ब्रेकर आसले अभिनव विद्या मंदिराच्या फुडल्यान पंचायतीच्या मुखार जे स्पीड ब्रेकर आसले आनी दोनूय सायडीच्यान ते हायवे वयली सगळी स्पीड ब्रेकर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ते काडलेले आसा। पूण जे स्कूल आसा आनी जे जंक्शन आसा त्या जाग्यार खरेंच स्पीड ब्रेकराची गरज आसा आनी आतां ते स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान गाडी फास्ट येवन हो अपघात जाल्लो आसा। तेन्ना कोणाकूच कांय दुखापत जाली ना। सो जो अपघात जाला तेंचे भितर गाडी मातशी लागली, कंप्रोमायज करून तेंच्यांनी सोडलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर।